I don't need a reason or even a season. Just a moment to start the festival in my heart. I'm singing. You ask me why. You'll miss me as you will I. But we'll never ever be apart, 'cause there's a festival in my heart. Fab India. Celebrate India. नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. फेब्रुवारी 2014 आदली बेकायदेशीर आणि अनधिकृत राबित्याची बांधकामा कायदेशीर करपाक येता त्या अधिवेशनात विधेयक. आयटी धोरणाची सरकारान केली घोषणा. केबल टीव्हीच्या डिजिटलायझेशनाची मुजत काबार. पालिका वाठारांनी 1 जानेर सावन सिग्नल डिजिटल. केबल ऑपरेटरांक सेट टॉप बॉक्साची सक्ती. गावांनी 2017 जानेर सावन. नव्या वर्सा चित्र वर्सा भशेन ना. हॉटेलांनी ऑक्युपन्सी. बारवाल्यांचो सेल डाऊन. सेलिब्रिटी उणेच. मात पणजे प्रचंड ट्रॅफिक जॅम. अर्दो वेळ ट्रॅफिकातच. हॅपी न्यू इयर. माड खंय झाड दी. गोय सरकारान रिझर्वेशन ऑफ ट्री कायद्यांत बदलली माडाची व्याख्या. जितो माड मारूक ओपन लायसन्स. विजयान वयर काढली बीजेपीची संस्कृती. आणि तामिळनाडूत बैलांचे जल्लीकट्टू धिरयांक केंद्र दिता मान्यताय. 3 दिसांत अधिसुचोवणी. बैलांक मार लागनासतना धिरयो. मंत्र्यान केले स्पष्ट. गोंयांतय परिणाम शक्य. खबरो विस्तारान. फेब्रुवारी 2014 आदली बेकायदेशीर आणि अनधिकृत राबित्याची बांधकामा कायदेशीर करपाक सरकार येता त्या विधानसभा अधिवेशनात विधेयक हाडटलो. मुख्यमंत्री पार्सेकारान मिडियाक सांगला. अतिक्रमण केल्ल्या आणि अनधिकृत निवासी बांधकामांक हो सुधारित कायदो लागू जातलो. सरकारान त्या शिवाय नवे आयटी उद्योग धोरणय जाहीर केले. नव्या वर्साच्या पहिल्या दिसा शुक्रारा केंद्रीय मंत्री गोंयांत हायवे वेले पूल आणि रुंदीकरणाची बुन्याद घालतले. रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स आणि एन्करेजमेंट्स आणि गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन याच्या संदर्भात बिलां हाडपाची साधारणपणे आम्ही तयारी केली. कट ऑफ डेट इज फेब्रुवारी 2014. नॉट इन रोड सेटबॅक. मागीर नॉट इन CRZ एरिया NDZ झोन हे जावचें ना. गोय सरकाराचे 2015-2020 आयटी धोरण सरकारान जाहीर केले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर आणि मुख्यमंत्री पार्सेकार सुमार 3,482 कोटींच्या प्रकल्पांचे शुक्रारा बुनियादी फातर बसयतले. नॅशनल हायवे 17 4 लेनिंग करपाक जो पत्रादेवी ते पोळे पर्यंत 136 किलोमीटर लांबी आसा हेची ताका अप्रुवल इन प्रिन्सिपल मेळ्ळा. DPR आमी करतात. NH4A पणजी ते मोले जेचो लांबी 69 किलोमीटर्स आसा ताका इन प्रिन्सिपल अप्रुवल मेळ्ळा. DPR करता. सागरमाला प्रोजेक्ट हो 120 किलोमीटराचो 1200 कोटींचो साधारणपणे अंदाज आसा. तेच्या शिवाय भारतमाला आसा तो 250 कोटींचो आसा ताकाय अप्रुवल इन प्रिन्सिपल मेळ्ळा. करासवाडा म्हापसासून सांखळी सुर्ला उजगांव असो वचणारो जो आसा 40 किलोमीटराचो. मागीर फोंडेच्यान बोरी कुट्टी हो 5 किलोमीटराचो रस्तो. मागीर सांखळी वाळपय तांबडी सुर्ला ती कोळे असो 48 किलोमीटराचो रस्तो. हे आमी नॅशनल हायवे करपाक मागल्यात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि ओमकार फळारी. केबल टीव्हीच्या तिसऱ्या पावड्यावेल्या डिजिटलायझेशनाची मुजत काबार. पालिका वाठारांतल्या केबल टीव्ही वापरतल्यांनी सेट टॉप बॉक्स घेतिल्ले नासल्यार टीव्हीचेर 1 जानेरा सावन चॅनलांचो ब्लॅकआउट. केबल ऑपरेटरांनी एनलॉगा वेल्यान डिजिटल वचचे म्हण दोन्ही जिल्लोधिकाऱ्यांनी आदेश काढला. केबल ऑपरेटरांनी गिरायकांक सेट टॉप बॉक्स दिवचे म्हण निर्देश दिल्यात. गोंयांत 1,68,000 घरांनी केबल टीव्ही चलता. 2015च्या फेब्रुवारी सावन केबल टीव्हीचे डिजिटलायझेशन करपाची प्रक्रिया तिसऱ्या पावण्यार सुरू जाल्ली. केबल टीव्ही सिग्नल एनालॉगा वेल्यान डिजिटल वचपाक केबल ऑपरेटरांक 31 डिसेंबर 2015 मेरेन मुजत दिल्ली.
हो नेम सध्या शार आणि पालिका वाठारांनी लागू केला. गोंयांत सुमार 114 केबल ऑपरेटर आसात आणि सुमार 1,68,827 कनेक्शनां. पालिका वाठारात केबल टीव्ही वापरतल्यांक सेट टॉप बॉक्स नासल्यार 1 जानेवारा सावन टीव्हीचे सिग्नल मेळचे ना. So I hope that by 31st December all of the cable operators are able to supply the set-top boxes to all the customers to avoid any adverse impact because of any blackout or any other decision. गांवांनी डिजिटलायझेशना खातीर 31 डिसेंबर 2016 मेरेन मुजत दिल्या. डिजिटलायझेशन 6 म्हयन्यां भितर पुराय करून घेवचें म्हूण कंज्युमर एक्टिविस्ट गोवा कॅन मागता. We would like that the panchayat areas should be covered in 6 months. That means by May 2016 we should end at phase 4. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. नव्या वर्साक अनुचित्र वर्सा भशेन दिसना. हॉटेलांची ऑक्युपन्सी आनी बारवाल्यांचो सेल पळयल्यार चित्र पोरू भशेन ना. गोंयांत ह्या फावट सेलिब्रिटी उणे दिसतात ते चडशे ट्युरिस्ट. फॉरेनरा परस देशी ट्युरिस्ट चड. इयर एंडाक येतल्याक विमान आनी बसींच्या तिकेटीक पोरू इतलो उजो पेटिल्लो ना. मात रिटर्न वतल्याक तिकेटी 3 पट मायज. इतले आसूनय पणजे म्हापशा हायवेचेर ट्रॅफिक जाम. तेवटेन वतल्या ट्युरिस्टांचो अर्दो वेळ पणजे पुलाचेर ट्रॅफिक जामातच चल्लो. हॅपी न्यू इयर. इयर एंड आनी न्यू इयराक म्हूण मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट गोंयांत येतात. दर्यादेग वाठारांनी शेकड्यांनी ट्युरिस्ट दिश्टी पडटात खरे, मात चित्र पोरू इतले ना. हॉटेलांची ऑक्युपन्सी आनी लिकर सेल पळयल्यार चित्र स्पश्ट जाता. इयर एंडाक गोंयभर ट्रॅफिक जॅम ही नवी गजाल न्ही. 2-3 दिसांत रस्त्यांचेर गोंयकार कमी, ट्युरिस्ट चड. मात अंदू ट्युरिस्ट तितलो नासतनाय ट्रॅफिक जॅम प्रचंड. मेर्शे सर्कला वेल्यान ओ कोकेरो जंक्शना मेरेन पावता म्हणल्यार नित्याक यो वच करतलो गोंयकार आनी ट्युरिस्टांकूय नाका शेवट. अर्दो वेळ ट्रॅफिकातूच. पणजेच्या 3ऱ्या पुलाचे कन्स्ट्रक्शन ट्रॅफिकाची चडूच वाट लायता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेवया एक विराम.